नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। शिक्षण माध्यमाचेर सरकारान वादग्रस्त निर्णय घेतले उपरांत 15 दिसांनी भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाची बसका। निर्णयाक विरोध फुडारी म्हणटा आंदोलन करतले, केन्ना ते खबर ना। मडगांव बॉम्ब स्फोटाचे केसीत ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाक NIAचे हायकोर्टात आव्हान। तपासांत बोथे दावे आनी पुरावे जुळना आशिल्ल्यान सगळ्या आरोपीक सोडिल्ले निर्दोष। काणकोण बलात्कार आनी खून प्रकरणात दोगा थळाव्यांचेर पुलिसाक दुबाव। अजून मेरेन कोणाकच अटक ना। पुलीस सोदतात ठोस पुरावे। खुन्याची माहिती दितल्याक 50,000। गोंया खातीर खासा ऑल इंडिया सर्व्हिस कॅडर करचे, गोंय सरकाराचो निर्णय। केंद्र सरकार स्वताक देव समजता। केंद्र शासित प्रदेश कसो गोंया कडेन व्यवहार, मुख्यमंत्र्यान काढलो फोग। कुठ्ठाळे 15 वर्सांचे चलयेक जाल्ले अपघाता वयल्यान लोक चाळवले। सुवात घातक म्हूण कुठ्ठाळकार रस्त्यार मागतात स्पीड ब्रेकर आनी बायपास। काणकोण पालिकेचो येणावळ खर्च आता काणकोणकारांक कळटलो दिसपट्टो। पालिका दिसपट्टे बॅलन्स शीट मारतली नोटीस बोर्डाचेर। काणकोणाक घालतले CCTV कॅमेरे। खबरो विस्तारान। शिक्षणीक माध्यमाचेर पर्रीकार सरकारान घेतिल्लो निर्णय भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाक मान्य ना। सरकारान हो निर्णय फाटी घेवचो पडटलो, नाजाल्यार मंच हे निर्णया आड परत एक फावट आंदोलन करतलो म्हणपाची शिटकावणी मंचाच्या फुडाऱ्यांनी दिल्या। सरकारान शिक्षण माध्यमाचेर वादग्रस्त निर्णय घेतले उपरांत 15 दिसांनी मंचाक धोरणाचेर बसका घेवंक मुहूर्त मेळ्ळो। सरकारान केलां ते बरोबर न्हय हाचेर फुडाऱ्याचें एकमत जालां। मात आंदोलन केन्ना आनी कशें ताचेर फुडारी उलयनात। परदेशी भाशेंतल्या प्राथमीक शिक्षणाक अनुदान दिवपाचें पळय सरकारी धोरण आसा ताका आमचो खर विरोध आसा। कारण ह्याच मुद्द्याचेर भारतीय भाषा सुरक्षा मंच स्थापन जाल्लो आनीक तेन्ना तत्व म्हणून प्राथमीक शिक्षण हें मायभाशेंतल्यानच आसचें आनी जें शिक्षण मातृभाशेंत ना किंवा परदेशी भाशेंत आसा ताका सरकारान अनुदान निखालस दिवचें न्हय, ही भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाची भूमिका जी आजूय कायम आसा। आनी म्हणून त्या भूमिकेच्या संदर्भात सरकारान जो सध्या निर्णय घेतला ताका भारतीय सुरक्षा मंचाचो खर विरोध आसा। आनीक हो विरोध आमी सरकाराक वेगळे वेगळे तरांनी दाखोवन दितले आनीक सरकारान हें धोरण बदलचें असो प्रयत्न करतले। आनीक इतलेंय करून जर सरकारान तेंच धोरण चलोवपाचो हट्ट धरलो जाल्यार मागीर फुडें कसलें पावल मारचें ह्या विशीं आमी परत मेळून निर्णय घेतले। आंदोलन हे परत भाशे खातीर जावं शकता, अवलंबून उरता परिस्थितीचेर। जर आमी सांगतात तें सरकारान मान्य केलें जाल्यार घडये आंदोलन करपाची गरज पडची ना। पूण सरकारान जर मान्य केलें ना तर मागीर भारतीय सुरक्षा मंचाक कितेंय तरी निर्णय घेवचो पडटलो, कितें फुडें करचें तें। कशें आसता एकंदरीत की सरकाराची भूमिका ही इलेक्शना पयलीं दुसरी आसता आनी इलेक्शन जातकीच दुसरी जाता। आतां लोकसभा इलेक्शनां, सो ताच्या पयलीं तुमी कितें करतले? ताचे पयलींच आमी मेळटले, ताचे पयलींच आमी सरकाराक आमचो विरोध दाखोवन दितले आनीक सरकार कशें वागता ताचेर आमची भूमिका अवलंबून उरतली। पूण आमी हो विरोध सरकाराक कळयतले आनी जाहीर रितीनूय आमी हो विरोध दाखयतले। आंदोलन लोक हाका आनी इलेक्शना कांय संबंद ना आमकां। आमचे दृश्टीन निर्णय घेतल्यानी खंयच्याय हेतून घेतलो आसूं, पूण आमकां इलेक्शन आशिल्लें कितें किंवा नाशिल्लें कितें कांय फरक पडचो नाशिल्लो। आमचो तात्वीक विरोध ह्या धोरणाक। सगळ्या मेंबरांनी आज आशिल्ल्या सगळ्या मेंबरांनी गव्हर्मेंटाच्या डिसिजनाक विरोध केल्लो आसा काय थोडे सपोर्ट मान्य ना म्हूण सांगलां। आता वेगवेगळे तरेन विरोध सगळ्यांचो सामको आसा, दुसऱ्यांचो मातसो निवळलो कसो आसत ते वेगळे वेगळे, पूण हे सगळ्यांक मान्य ना तो। थोडे मातशे हांव तशें कांय म्हणना तुका, पूण विरोधच त्या फोर्सान जायना। हय,
मडगांव बॉम्ब स्फोटाच्या केशीत ट्रायल कोर्टान दिल्ल्या आदेशा आड NIA हायकोर्टात गेल्या. येता ते सप्तकात ही केस सुनावणे खातीर येवं येता. NIAच्या कोर्टान हे केशींतल्या 6 आरोपींक निर्दोष सोडिल्ले. तपास यंत्रणेन आरोप केल्ले प्रमाण आरोपीचो घडणूक आनी कारस्थाना कडेन संबंध पुराव्या सयत सिद्ध जावंक नाशिल्ल्यान कोर्टान सगळ्या आरोपींक निर्दोष सोडिल्ले. 16 ऑक्टोबर 2009 दिवाळीचे आदले राती नरकासुराचे राती मडगांवां बॉम्बस्फोट जाल्लो. तातूंत 2 जाणांक मरण आयिल्लें. हे केशींतले सगळ्या 11 आरोपींक म्हापशेच्या खासा NIA कोर्टान निर्दोष सोडिल्ले. ही केस आतां हायकोर्टान पावल्या. NIAच्या कोर्टान तपास संस्थांची बरीच खरडपट्टी काडल्या. FIR सावन दावे आनी पुराव्या मेरेन खंयच्योच गजाली धड जुळनात अशें म्हणत मूळ FIRचेरूच कोर्टान दुबाव उक्तायला. केशीन तपास संस्थेन सांगिल्लो गुन्यांवाचो घटनाक्रम आनी संबंदीत गजाली जुळनात. तपासान 17 बोते आसात. आरोपींची सिम कार्डां, स्फोटकांच्यो टेस्टी तांणीच ती दवरिल्ली, ते पयलीं कारस्थाना विशीं एकामेकांकडेन संपर्क केल्लो, हे NIAचे दावे पुराव्या सकट जुळनात. सनातन संस्थेक घुसपावपा खातीरच हो FIR घाल्लो आसुये असो दुबावय कोर्टान उक्तायला. हे केशीन विनय तळेकर, विनायक पाटील, धनंजय अष्टेकर, दिलीप माणगांवकार, प्रशांत अष्टेकर आनी प्रशांत जुवेकार ह्या 6 जाणांक पुलिसांनी अटक केल्ली. मलगोंडा पाटील आनी योगेश नायक ह्या दोगांक बॉम्बस्फोटाचे सुवातेर मरण आयिल्लें. तांकांय आरोपी केल्ले. जाल्यार जयप्रकाश, रुद्र पाटील आनी सारंग कुलकर्णी हे 3 जाण फाटलीं 4 वर्सां फरारी आसात. NIAन आतां ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयाक उच्च न्यायालयान आव्हान दिलां. पूण ट्रायल कोर्टान जे उणिवांचेर बोट दवरला तांचेर तपास यंत्रणा कडेन कितें स्पश्टीकरण आसा हो प्रस्न हायकोर्टातूय येतलो. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. काणकोण बलात्कार आनी खून प्रकरणांत दोगा थळाव्यांचेर पुलिसांक दुबाव येता. मात अजून मेरेन कोणाकच अटक केल्ली ना. पुलीस ठोस पुरावे सोदतात. खुन्या माहिती दितल्यांक पुलिसांनी 50,000 इनाम दिवपाची घोशणा केल्या. खुन्याचो अजून पत्तो ना तरी आयज दनपारां उपरांत फक्त नुस्त्या मार्केट बंद दवरपाचे, काणकोण बंद करपाचे ना म्हूण थारला. विजया पागीचेर आयज सांजे निमणे संस्कार जातात. विजया पागीचेर बलात्कार करून तिचो खून करप्यांक सोदून काडपा खातीर पुलिसान नेटान तपास चलयला. 2 तरणाट्यांनी हो खून केला ह्या विशीं पुलिसांक बरीच म्हायती मेळ्ळ्या. खून जालो त्या सुवातेचेर मेळिल्ले कांय पुरावे फॉरेन्सिक तपासणे खातीर धाडल्यात. हो अहवाल मेळ्ळ्या उपरांत गुन्यांवकाराक अटक जातली अशी म्हायती पुलीस सुत्रांनी दिली. आरोपी विशीं म्हायती दिवप्याक 50,000 इनाम पुलिसांनी जाहीर केला. इतले मजगतीं खून जाल्ल्या विजया पागी ह्या बायलेचेर बिरेस्तारान निमणे संस्कार करतले. त्या खातीर सांजे 3 उपरांत नुस्त्या मार्केट बंद दवरतले. बिरेस्तारा काणकोण बंद दवरचे ना अशें काणकोणकारांनी स्पश्ट केलें. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी बबेश बोरकार. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.